गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 3 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आतां मेरेन 43 इंच पावसाची नोंद जाल्या म्हूण गोंय वेधशाळेची माहिती. आयज फाल्यां ऑरेंज अलर्ट. अनमोड पालसाण कोसळटात. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर पासून आनमोड पर्यंत जो मध्ये बरडकोट हांगासर डोंगर कापून नॅशनल हायवे केल्लो आसा. मात्र डोंगर कापलेल्या दोन्ही बाजून पावसाक लागून डोंगर कोसळत आसात. गेल्या 2 दिसां पासून हो डोंगर कोसळत आसात. त्याच्यात झाडां आणि दगड आसात ते रस्त्यार येत आसात. रात्रीच हो डोंगर आसात, हो डोंगर कोसळलो आसात आणि ही माती सकयल येयली आसा. तशेंच आनी डोंगर कोसळून ही झाडां आसात ती झाडां सकयल येवपाच्यो चान्सीस चड जाल्लो आसा. ताका लागून हो रस्तो आसा बरडकोट हांगासर हो वाहतुकी खातीर धोकादायक जाल्लो आसा. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर आनमोड घाटात दूधसागर मंदिर आसा. त्याच्या सकलच्या भागात गोवा हद्दीत महामार्गाक सुमारे 50 मीटर हे भेगा पडिल्ले आसात आणि ताका लागून थंयसरली जी वाहतूक आसा ती धोकादायक जाल्ली आसात. भेगा पडल्या कारणान थंय गोवा पुलिसां कडल्यान बॅरिकेड्स घालून तो भेगा पडलेला जागो आसा तो प्रतिबंधक केल्लो आसा. थंयसरल्यान एकेरी वाहतूक चालू केल्ली आसात. ताका लागून आनमोड घाटात ट्रॅफिकी जाम जायत आसात. वाहतूकदारांका प्रवास करताना अनेक अडचणी येतात निर्माण जाल्ल्यो आसात. जोरदार पावस जाल्यार थंय केन्नाय भूस्खलन जावपाची शक्यता निर्माण जाल्ली आसात. ताका लागून तो भाग आसा तो डेंजर झोनात सध्या दिसून येतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.